लोकशाही रे बाबा लोकशाही केव्हा लोकशाही जशी पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय केव्हा लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही पराधीन आहे जगती. हॅलो, हे BSNL फोन म्हणजे कटकटी. लायता तेन्ना तुटता, कोणाक लायलो तुटता, कोणा दुसऱ्यान लायलो तुटता. हॅलो, हां आयकूंक येता. हय हय हां कोण बसते हांव रे. ना वदळ तुका हांवें फोन केल्लो कितें तरी विचारपाक, तेन्ना मरे तुजो आवाज म्हाका आयकूंक येना जालो. हय 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 ना तुजो पूत कितें स्वताक सॉक्रेटीस समजता. आ आपल्या आपणाकूच आपूण कोण तरी व्हडलो अशें मरे सगळे कडेन तो सांगीत सुटला, बरयत सुटला. कितें चलना रे. आ ताका सांग पयलीं स्वताच्या पांयार उबो रावंक शीक म्हणून, आनी मागीर समाजाक आनी सरकाराक सुदार म्हणून. हय ना तूं म्हाका हिती शाणपणां सांगूं नाका. तूं ताका सांग, हांव सांगचो ना. हांव कित्याक सांगूं, तूं ताचो बापूय मरे. सांग ताका आ पांयार उबो राव म्हूण सांग. लोकांनी आपली तोखणाय आपूण करपाची नासता, दुसऱ्यान करूंक जाय आपली तोखणाय. आपणीच तांबडी म्हणून जाली म्हण जायना. आं हय बरें टायम ना म्हाका आतां, गोंयना आयला हांगा. दत्तू अप्पा, सकाळी फुडें तुजी तकली कोणें खाल्ली दत्तू अप्पा? अरे आगोस्तिना नासतली. भुरग्यांक पयलीं शिस्त लावपाक कळना. आगो स्वताक पयलीं आसल्यार म्हूण भुरग्यांक शिस्त आसतली. तुमी मुगो रोखडेच शिता फुडें मीठ खाता. हाणें फोन केलो, ताणें फोन केल्लो, बसतेवाचो फोन तो उजरावन काडलो. नाय जाल्यार मरे भुरग्यांक आतां शिस्त लावपाची गरज आसा. भुरग्यांच्या सुरक्षतेचो प्रश्न आतां चड उप्रासला. गोंय आतां आदले खंय उरला रे. दत्तू अप्पा, अमृते म्हणटा पळय तें सामकें खरें. वास्को धगधगता. आतां आनी पेपर वाचपाचें ना. माशेलांतल्या एका स्कुलान प्रकरण घडलां. आरे काळ आयला हांचेर काळ. कारण मरे भंय भिती म्हणटा ती उरलेली ना. केल्ले केल्ले पचले काय ना मरे, विकृती बळावत वता. हां आनी खंय मरे प्रेस्टीज वता इस्कॉलाचो म्हणून सगळे मरे चेपपाक सोदतात. हां ते बावडे कळये सारकिल्ल्या चलयांच्या मेनवाचो फार जाता पळय तो कोणाक दिसना. पाडूच पाडल्यार सगळे. आवय बापायक सुद्दां त्रास जाल्यार जाता. हांची प्रेस्टीज उरूंक जाय. दोत्तू अप्पा, तुका काकागेर वचपाक जाय, नाजाल्यार गोंयनाच्यो गजाली सोंपून सोंपच्यो ना. काका पयलीं टायमाचो रेक्त. आगो अमृत्या, हांवूय त्याच काकाचो पुतणयो गो दत्तू अप्पा. कळ्ळें तुका. हांवूय टायमाक रेक्त. हांव ताज्याच ट्रेनिंगेन वयर सरलां. कळ्ळें. ताजी शिस्त, वेळेचो हें कितें आसता पळय म्हत्व दिवप, तें सगळें हांव ताजे कडल्यान शिकलां. तूं म्हाजें पाकीट जॅकेट सगळें रेडी दवर. रोखडीच 5 मिनटांनी शूट काडुया आमी. चल रेडी कर. बरें. सत्य सोदून समिती करतात कितें दत्तू अप्पा ह्या असल्या प्रकरणांक? आरे त्यो कमिटी आसतात आनी केसी आसतात. दोनूय गजाली चालूच उरतल्यो. कळ्ळें तुका. असली प्रकरणां मरे आतां वाडत गेल्या. हांव तुका कितें सांगता, तुका म्हणे उगी राहावे, जे जे होईल ते ते पहावे. हातपाय बडवत रावप आमी. आत्तां पळय तुमी काकाले खबरी करताले पळय, हय हो काका कोण? आरे हो काका म्हणजे आमचो मुंबयचो काका. जाणटो रे पूण खूब हुशार. आं बरें बरें काम केलां ताणें सुवातेनी. बँकेन व्हडल्या पोस्टार बी आशिल्लो. पूण ताजे कडेन बसलो की ना ताजे थोडे मरे अणुभव आयकूंक मेळटा आनी मन मरे रिफ्रेश जाता. जाणटेचे केन्ना आयकतकूच मरे बऱ्याक पडटा. 300 वयर खंय मरे टिचरी, इंग्लीश टिचरी अपॉयंट केल्या प्रायमरी शाळांनी. तुज्या कोणाक सोयऱ्याक बी नोकरी जाय कितें गो? आरे ताच्या भयणीचें एक चली आसा रे. पूण म्हाका आनी अमृत्याक खंय कोणाचें कितें पडलां. आमी जगाचें कल्याण करपाचें. दत्तू अप्पा, एक बरें जालें. आतां तो विशय मार्गाक लागलो. कसलो रे तो? आगो लोकायुक्ताचो गो. इतलो तेंप लोकायुक्त येता येता अशी चर्चा चलताली, सोद चलतालो. गोंयना तुका हांव एक सांगता. आतां मरे लोकायुक्त येतलो खरो,
पूण मरे प्रत्येकान सांबाळून रावंक जाय. जर कागाळी घालतना जर भितर बंडल कागाळ घाली जाल्यार मरे 1 लाख ते 10 लाख रुपया फायन आसा. त्याचे भायर मरे 1 वर्साची बंदखण. म्हणून त्या आगोस्तिनाक मी सांग ताका त्या RTI खाला कितें कितें म्हायती मेळोवन मरे नाका जाल्ली कितें उस्तावपाचे संवय आहा सांबाळून राव म्हूण सांग. एक मात बरें जालें आं. लोकायुक्ताच्या कार्यकक्षेत खंय महामंडळां सोसायटी बी सगळे येतले खंय. तुकाय कोणाचेर कागाळ करपाची बी आशिल्ली कितें गो? हे म्हाका कित्याक ते राटावळी म्हजो भावोजी सांगतालो. दत्तू आप्पा हे रानां धरण प्रकरण कितें? अरे 120 कोट. 120 कोट? तू अप्पा कोटूय जाय हाडटा. अरे बाबा आगो कोट म्हणजे 120 कोटी गो. राना खात्यान झाडां लावून ते उदरगत करपाक 120 कोटी खर्च करपाचे थारायला. कोट हाड म्हणटा म्हणून. हे मात सारकें आं. गोंय म्हजी व्हंकल कशी 5व्या चुड्यान भरलेली ही मनोहर बाबाली कविता आयकली की परत एकदा गोंय 5वेचार जावचें अशें दिसतालें. 400 फॉरेस्ट गार्ड येतले खंय. हें मात बरें जालें आं. आगो अमृत्या काका मुखार वतना मुगो रेस्पेदान वचपाक जाय. पुरो कोट नाका हें जॅकेट बरें आहा. दत्तू आप्पा सांग. कार्नावाल जाहीर जालो खंय पूण आतां आनी तो आगोस्तीन हे वाटेन कसोच पावपाचो ना. अरे आगोस्तिनाचे मरे पिकता दोवार आनी शिस्ता कुण्यार असली भानगड. पयलीं जोडून कितें हाडल्या पळय पयशे भायले ते मरे फिक्साक दवरल्या आनी तो जूर खायत आसा कळ्ळें. केन्ना रे हो कार्नावाल? 9 तारखेक नेहा धुपिया, ईशा कोप्पीकर आनी बाकीच्योय खंय नोटयो येवपाच्यो आसात. अरे हें कितें जालां मरे पयलीं ह्यो कमिटी पळय कितें ऑर्गनायज करता आसले कार्यक्रम व्हडलीं व्हडलीं नांवां सांगता. पेपर आसात TV आसात जाहीर करून दिवपाक. निमणे पयशे रे कोणूच येनात. असल्यो गजाली घडटा. दत्तू आप्पा कार्नावाला विशयी तुमचें मत कितें? हो प्रश्न मरे तुवें सत्तारूढ पर्रीकार सरकाराक विचारपाचो म्हाका न्हू. दत्तू आप्पा आतां शाणो जाला. काल हांवें RTOच्या एका मनशाक बरेंच दिलें. कितें जालें दत्तू आप्पा? अरे तालाव दितात जाल्यार सगळ्याकूच दिया मरे. हय. आमकां स्कुटरीवाल्यांक धाकटे धाकटे मोटरसायकली आसा तांकां पिट्टात. मोटारवाल्यांचें कितें? कितें जालें दत्तू आप्पा? काळ्या आरशा आड मोहीम सुरू केल्या येरादारी पुलिसांनी. पूण कितें जालां ना मरे? पूण कितें? अरे 1,500 गाडयांचे काळे आरशे काडले खंय. मागीर हे बरेंच जालें मरे. आगो बरें जालें गो पूण कोणाचे? आम आदमीचे सामान्य गाडयांचे काडले. सरकारी आरशांचेर पळय गाडयांचे आसा तो काळो लेप कोण काडटलो? म्हणजे गरिबाक एक कायदो आनी सरकाराक एक कायदो. नागरिकांक पिडापीड लोकांक दगदग. हा दुसऱ्या खातीर कायदो आनी स्वता आपूण जाय तें करप ही कसली लोकशाय? आतां चल या गो काका रावतलो. हय चल या वेळ दत्तू नाका आप्पा. न्ही. यो दार उक्तेंच आसा. अरे कोण गो अमृतें? काका पांया पडटा. काका पांया पडटा. हां कल्याण जावं. घे हे तुमकां हाडला. अरे हें आनी कितें गो? अमृतें बस बस बस. आगो अमृत्या तुका की हांव भुरगोच दिसता. हांव जाणटो जालो मू आपया. दांत आशिल्लेय पडल्या थोडे आसात ते तुमी कितें हाडटात ते चापून खावपाक सुद्दां येना. काका म्हापशेच्या बाजारांतले सुके बांगडे हाडल्यात. मुंबय वतना व्हरात किसमूर करून उपकरतले. आनी आमच्या पोरसांतली आतेरां बिमलां आनी कुलो हाडला. देव बरें करूं तुमचें. देव बरें करूं. आतां कोणाक याद उरता गो आमची? तुमी आपली मोगान येता हांगा कितें प्रेम घेवन येताना बरें दिसता जाणट्यांक. आगो सुधा हां भायर या गो. आगो अमृत्या आयलां. यो कालूच तूं याद काडी न्ही. पळय ताणें कितें हाडलां येतना. आवय तुम्ही मुद्दाम याद धरून आमकां हाडले. देव बरें करूं तुमच्या. च्या हाड गो चल गो. बरें. हांगा तुका सद्या आतां हें आमचे गोंयान येतकूच कशें दिसता गोंयाची स्थिती? अरे दत्तू हांव वर्सांतल्यान एकदां ना 2 वर्सान एकदां येता. पूण कांयचें कांयच जालां रे. सगळ्या गांवचे घरान पावता असो आमचो बाबा म्हणटालो. तें खरेंच काय कितें अशें दिसता. अशें कितें जालां तर? आगो कितें म्हूण सांगू तुका. सकाळ पासून आयकता त्यो गजाली खून मारामारी आनी कितें खंय लुटालूट. वर्तमानपत्र जर काडून पळयशी तातली 2 पानां फक्त देवाची देवळां तांचे जत्रोत्सव खंय सत्यनारायणाची पुजा 2 पानां भरलेलीं आसतात मरे. आगो देवाची तुमी हें भक्ती करता आसतना प्रेम आसूंक जाय न्ही. आनी प्रेम तें शुद्ध आनी पवित्र आसूंक जाय. हांगा कितें कांयच ना न्हू.
पयलींच्या तर पेपरान आयलां खंय तरी देवळाचें कितें आनी कितें बांदपाचें आशिल्लें एक म्हणत हय ताजे खातीर 8-9 लोकां भितर झगडी जाली आनी त्या 8 लोकांनी ताका वचून घरा ताच्या रातचो ताका जिवा मारलो न्ही रे म्हाका कितें म्हणप रे हे कलियूग मरे कली आयला मरे गोंयांत हय आनी कितें म्हणप आनी अशें कितें जालें तर अरे शिकिल्ली सवरलेली भुरगीं मरे भयण भयणीची झगडी भाव भयणीची झगडी आवय बापाची झगडी हांगा कली पावला मरे गोंयांत सामको कलियूग हां तुमकां आनी कितें बदल दिसता गोंयांत म्हणजे बाकीच्या क्षेत्रांनी म्हणटा ते कितें रे गोंय पयलीं कितलें नितळ आशिल्लें की वता ती सामकें आमच्या भायर बसलो बालकावाचेर की समोर सामकें हिरवेगार दोंगर नाल्लाची झाडां आंब्याची झाडां पणसाची झाडां सगळेंच पांचव्याच दिसतालें आतां कितें जालें सगळीं झाडां कापल्या दोंगर कापल्यात बिल्डिंग्यो मरे वाऱ्याक येवपाक वाट ना मागीर कितें म्हणप कितें जालें तर अगो अमृत्या डोंगर खंय उरल्यात सगळे बिल्डिंग च्या घे आतां घे काका तुमची मुंबय गोंया पावल्या आतां मुंबय खूब बरी आसा पूण गोंय सामकें घाण जावन गेलां आतां कितें रे सगळे दोंगर गेले झाडां गेलीं सगळें उजत मरे सगळो वारें येवपाक वाटूच ना पर्रीकार सरकारान मरे आतां रानां धोरण जाहीर केला आतां थोडी आशा आसा तुज्या तोंडान साकर पडूं आनी ताणें म्हणलां पळय तशेंच जावनी मागीर बरें काकी च्या मात बरी जाल्या काका एक विचारता तुका ही मनशां मदीं पळय मस्ती मद माज हो येता पळय तो हाचें कारण कितें पयशांची मस्ती रे पयशांची मस्ती तुका मनीस मनशाक वळखना अरे दत्तू हांवें आयकलां की तुजे कडेन बरेच लोक भुरगे जाणटे तुजो उपदेश तुजो एडवायस घेवपाक येतात म्हणून तांकां तूं मातशें एक सांग की आपणें लक्ष्मी फाटल्यान धांवप ना लक्ष्मीची धांवपाची स्पीड कितें आसा तें आपणाक कळना ती चड जोरान धांवपाक लागली मनीस पडटा हात मोडटा डोके फुट्टा पांय तुटतात तेन्ना आपले ताकद आसा पळय त्या ताकदीन आपणें धांवप लक्ष्मीक जाय जाल्यार आपल्या फाटल्यान धांवून न्हय मागीर सगळें बरें जातलें ना जाल्यार मनशाचो विवेक तुट्टा बुद्धी भ्रश्ट जाता ब्रेक तुट्टा आनी सगळें जिवनूच सामकें खराब जाता हाका लागून सगळें पाड पडटा काका मागीर ताजेर उपाय कितें आगो अमृत्या तुमी कितें काकाचो इंटरव्यू घेवंक आयले आगो घेवनी गो तातूंत कितें आसा पूण दत्तू हाजेर एक उपाय आसा भुरग्यांक बरे गोश्टी सांगूंक जाय अमृत्या पळय भुरगीं जातानाच वायट जायना ताका तुमी घडयतात पळय तशी ती घडटात तेन्ना तांकां बऱ्यो गोश्टी आमच्या देवाच्यो संतांच्यो बरे राजा जाले पॉलिटिकल लिडर सुद्दां खूब बरे जाले जयप्रकाश नारायण धर लाल बहादूर शास्त्री धर वीर सावरकर धर सुभाषचंद्र बोस हे सगळे बरे लोक ताणें खूब बरी कार्यां केल्या देशासाठी कितली सेवा केल्या त्यो गोश्टी सांगत जाल्यार हे भुरगे बरे तरेन हे जातले आनी सगळें सुदारपाची चान्स आसा पूण काका आतां दिसूय भर भुरगीं त्या मोबायलाचेर आनी त्या कॉम्प्युटराचेर पडलेलीं आसता मरे आनी कितें करता मरे फेसबुकाचेर तुज्या सारकेल्या जाणट्याची खंयसून तरी फ्रेंडशीप करता एक धाकटें भुरगें तुका फेसबुकार विचारता तुवें आज च्याक कितें खालें सामोसा खालो काय पोळो खालो अरे पूण घरान आपलो आजो आसा पळय ताका कितें दिवचें काय पळयना तो तळमळटा थंय खोकली काडल्यार नाक मुड्डितात हीं भुरगीं थंय ही जाल्यार आयची भुरग्यांची अवती काय न्ही तांकां एक उपाय आसा ह्या भुरग्यांक तूं सांग ती पॉलिटिक्स आपणाक आवडना पॉलिटिक्स आवडना पूण बॉम्ब मारीत सुट्टात न्ही तांकां खरेंच सांगूंक जाय की पॉलिटिक्स वायट न्ही बरी मनशां बऱ्या मनशांनी पॉलिटिक्सान येवंक जाय नाजाल्यार वायट मनशां घुसतलीं आम आदमी करून बॉम्ब मारीत रावतलीं आनी तुमकां लुबाडून तुमकां खलास करतलीं